आम्ही हांगासर आयज एक व्हेकल इंटरसेप्ट केली म्हादय सेंच्युरीन अभयारण्य आणि त्या व्हेकलान आमकां 2 इलिगल कंट्री मेड मजल लोडिंग गन्स मेळ्ळी. तितूंतले एक लोडेड गन आणि एक अनलोडेड आणि तेज्या बरोबर खुबसो दारुगोळो मेळ्ळो. हे 4 जाण भुरगे शिकारेक भितर गेल्ले सेंच्युरीन. काल सांचे गेल्ले भितर ते. सो व्हेकलाचो मुवमेंट आमकां आमच्या ट्रॅकर्सांनी नोट केलो. लगेच आमी सांपळोर वचलो सकाळच्यान. रातभर कोम्बिंग केलें खंयच्या एरियेन वयता तें पळोवपाक आनी आतां अरावंड 2 सुमार आमी तांकां धरपाक सक्सेसफूल धरले तांकां. हे भुरगे थोडे स्थानीक आसा आनी एक वाळपयचो आसा. तितून ती स्विफ्ट व्हेकल आमी सीज केला. वेपन्स आनी दारुगोळो स्विफ्ट केला सीज केला. पूण एक्सेप्ट नुस्तें तेंच्यांनी शिकार करूंक पावले ना व्हडल्या जनावरांची कांय. आनी आतां आमी तेजी सगळी बाकीचे सोपस्कर चालू केला सुरू केला आनी स्टेटमेंट्स बीन रिकॉर्ड करता. सो ते जाणून आसलेले की म्हादय अभयारण्यान शिकार करूं नये हो गुन्यांव आसा तरी जाणून बुजून सुद्दां भितर गेले. साठरेच्या एरियेंतल्यान ते वयर सरले आनी त्या एरियेंतल्यान ते व्हाळांतल्यान भितर वज्रा म्हणटा थंय गेले आनी थंयच्यान रातभर ते रावले भितर आनी आतां दनपारां आमकां मेळ्ळे. हाच्यान पयलीं अशें केसीस तेंच्या अगेन्स्ट अरेस्ट केल्ले अशें कितें आसा तुमचे? हेंच्या अगेन्स्ट कांय केसीस ना आजून पर्यंत. हे फर्स्ट टायम आमकां मेळ्ळा. भितरलो एक भुरगो आहा तो 18 वर्सां कंप्लीट जाल्लो आसा. बाकीचे मेजर सगळे आनी 2 जाण भितरले अशें दिसून येता की ते बेश्टे मजेक वांगडा गेल्या. हेंचे बाकीचे इंटेन्शनली हंटिंगाक गेला कित्याक दे वर प्रिपेर्ड वीथ वेपन्स. पूण तेंच्या अगेन्स्ट आजून पर्यंत कांय गुन्हो ना केल्लो नोंद आमचे कडेन जावंक ना.